पाहिला आम्ही नाक काढून तुमच्या हातीन दिवपा शकणार ना. तुमच्या हातीन सांग होतो मिनिस्टर सांग नाक दिवपा काय अशा पण नाट्या गोंयकारांची सगळी वयली तेमी. सेकंडली वी ऑल्सो वॉन्ट टू चेक वेदर ही इज फिक्स्ड स्मार्ट मीटर एट हिज प्लेस. सदां कित्याक सद्दां आमचो कॉमन लोक गोंयचो आख्खो सफर जाता. What's the reason he doesn't want to meet the public? Is he scared? भियाला तो. रिस्पॉन्सिबिलिटी त्यांनी घेवपाक जाय म्हणजे तो पावर मिनिस्टर. फाल्यां तो रिस्पॉन्सिबिलिटी घेयना जाल्यार कोण घेतलो. 43,000 बिल एक महिन्याची 43,000 बिलां. आणि भरल्या लोकांनी हे पेमेंट रिसिटी. सो आमचो डिमांड असा की ज्या लोकांनी पेनल्टी भरल्या तांकां रिफंड दिवचे. पयलीं येल्ले तेका कितले पया ते 1,000 आणि आता आयला कितले ते पया 12,000. आमका नाका लाईट बिल आमका नाका लाईट बिल आमका नाका. किती म्हणता आमचो जो आज धडक मोर्चा आम्ही हाडला हांगा तो पॉवर मिनिस्टर श्री सुदीन ढवळीकराचो जे स्टेटमेंट केलें आनी तांचो जो व्यवहार आशिल्लो फाटल्या थोड्या दिसांनी ताका प्रोटेस्ट करपा खातीर. मेन मुद्दो म्हळ्यार भारतीय जनता पार्टीचो सरकार फाटलीं 4-5 वर्सां जालीं लूटमार चलयला. म्हणजे लायटीच्या बिलाच्या निमतान दरोडेखोरी कशी सामान्य गोंयकाराक लुटपाचो प्रयत्न चल्ला. तुम्ही पळयलें की जो मनीस 4-5 वर्सां पयलीं 700-800 रुपया बिल दितालो ते वेगळी षडयंत्रां करून आज तो मनीस 1,500-2,000 हजार रुपया बिल दिता. पयलीं म्हळ्यार ते एनालॉग मिटर डिजिटल केले, मागीर रेटी वाडयल्यो, मागीर कसले FPPA CA आनी कसले पब्लीक लायटींग ड्युटी आनी कसले माती गोबर ड्युटी घालून ते बिलां वाडयली. सो जो मनीस आज 1,500-2,000 हजार बिलां दितालो फाटले 3-4 म्हयने जाले तांकां आतां पेनल्टी लायल्या. 1,500-2,000 हजार रुपया बिल जे दितालो ताजी आतां 7-8 हजार जाल्या. जो 4-5 हजार ताका बिल कन्झम्पशन चड करतालो म्हणून येताले ताजी 15-20 हजार रुपया सुद्दां बिलां आयिल्लीं आसा. सो हें कितें चल्लां? ही पेनल्टी कित्या खातीर? फक्त जो सँक्शन लोड आसा तो एक्सीड केलो म्हणून. अरे सँक्शन लोड जो एप्रूव्ह जाल्लो तो लोकांनी 25-30 वर्सां कनेक्शन घेतना तेन्ना अप्रूव्ह केल्लो. तेन्ना आनी आतांचे कन्झम्पशन सेम कशें आसतले? सो तुमी ह्या निमता खातीर लोकांक दुप्पट तिप्पट चौपट बिलां धाडटा तो आमी निशेध केलो आनी तो आमी बंद करपाक लायिल्लो आनी त्या खातीर काल आमी वॉर्निंग दिल्लो. सो काल आमी वॉर्निंग दिलो. तशेंच आमचे पार्टीचे नॅशनल कन्व्हिनर श्री अरविंद केजरीवालजीन ट्वीट केला हाजेर. आनी तेन्ना जेन्ना आमी वॉर्निंग दिलो आनी हो इशू अरविंदजी खातीर नॅशनल लेवलाचेर पावलो तेन्ना खंय तरी ह्या सरकाराक जाग आयली. आनी फक्त काल सीएमान जे उलयला पळय न्ही ते फक्त उलयला, ओन्ली वर्ड्स. अजून ऑन द ग्राउंड कांयच जावंक ना. ताणें सांगलां की व्हेरिफिकेशन करतले, हे करतले ते करतले. कांयच करपाचें ना. हो लोक पेटून उठला म्हणून हे फक्त हो शांत करपाक काल थोडो स्टेटमेंट केला तांणी. फक्त एक बरें जालें की ज्या लोकांची कनेक्शनां काल आज फाल्यां बंद जावपाची आशिल्ली ही 10,000 15,000ची बिलां दिवपाक शकना म्हणून ते तरी बंद जातले. त्या खातीर दॅट इज वन गुड थिंग. पूण आमचो डिमांड क्लियर आसा. हे जे पेनल्टी तुमी लायल्या ही तुमी चोरी करतात, ही दरोडेखोरी करतात. ही पेनल्टी परमनंटली काडूंक जाय आनी लोकांक फुडले 3-4 म्हयन्यान फायली घालून तांचो सँक्शन लोड जर वाडोवंक जाय तो वाडोवन घेवचो, कांयच प्रॉब्लेम ना. पूण तो पर्यंत कोणाकूच कसलीच पेनल्टी लागूंक जायना, कोणाचेच डिसकनेक्शन जावंक जायना. आनी एक मुद्दो जो बाब संदेशान सांगलो, स्मार्ट मिटराच्या नांवार जे तुमी आतां फुडली षडयंत्र चालू केल्या पळय न्ही 900 कोटीचो स्कॅम तो परमनंटली स्क्रॅप जावंक जाय. गोंयान स्मार्ट मिटराची कसलीच गरज ना आनी खंयच आमी हे स्मार्ट मिटर लावपाक दिवचे ना. तुमी दरोडे करून आमच्या घरान येवन फटींगपणां करून हे स्मार्ट मिटर लावंक शकना. तुमकां याद आसतली हो सरकार कितलो फटींगता तुमकां मुद्दम सांगूंक शकता. तुमकां याद आसतली थोडे आठवड्या पयलीं, थोड्या म्हयन्या पयलीं सरकारान सगळ्यांक नोटीसी धाडिल्ल्यो की तुमचे मिटर तुमी घरा भायर घालात म्हणून. याद आसा तुमकां की आमच्या मिटर रिडरांक भितर वचपाक त्रास जाता, सगळ्यांनी काडून मिटर भायर घालचे म्हणून. अरे जर तुम्ही स्मार्ट मिटर घालपाचे आशिल्ले जाल्यार तुमकां मिटर रिडर भितर वचपाक गरजूच नाशिल्ली न्ही. तुम्ही जाणा की लोक तेन्ना तुम्ही स्मार्ट मिटर घालपाक येतले, लोक तुमकां घरांत घेवचे ना धांवणां उडयतले म्हणून तुम्ही पयलींच स्मार्ट मिटर लावच्या पयलीं लोकांक फोटोवन सांगले की तुम्ही मिटर भायर घालात म्हणून. असली फटींगपणां चल्ल्या, सगळे प्री प्लॅन केल्ले तांणी. सो बाब सुदीन ढवळीकराक आमी आज जागे करपाक आयल्या. तुम्ही तर फोर्सान आमकां लुटपाचो प्रयत्न केलोच, ताज्या म्हणजे पयली चोरी, ताज्या मागीर सिनाजोरी. आमकां कितें सांगता हो? तुमचे नाक धरून तुमचे तोंड उडून तुमच्या कडल्यान पयशे काडटलो. कोण समजता कोण रे तूं तुका स्वताक? सो नाक धरून तोंड उगडपाक आमकांय खबर आसा
म्हणून आमी हांगा जाणा आयिल्ले आसा. वी डिमांड व्हेरी क्लियरली हे जे पेनल्टीची तुम्ही दरोडेखोरी चलयल्या ती तुम्ही बंद करपाची. नोबडी शूड इनकर एनी पेनल्टी फॉर अ सिंपल रिजन ऑफ सँक्शन लोडाचे एक्सीड केले म्हणून. जितले आमी पावर कंज्यूम करता ते सँक्शन लोडाचे चड जावं कमी जावं ताचे बिल भरता मरे. तुमकां कितें लॉस जाला फक्त ते एक लिमिट क्रॉस जाली म्हणून तुम्ही दुप्पट तिप्पट चौपट बिलां घालपी कितें चलना तुमचे. सो हे पयलीं बंद जावंक जाय. आनी दुसरें म्हळ्यार जे सीएमान सांगला की वी आर पुटिंग स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट ऑन होल्ड. इट हॅज टू बी पुट ऑन होल्ड परमनंटली. गोंयान हाची गरज ना आनी आमी हें लावपाक दिवचे ना. ओके, त्यांचेच खंय तरी मिनिस्टरांचोच ओपोज आसा, सो त्यांच्या भितर सारकें ना काय कितें? त्या मिनिस्टरांचो काय व्हडलो ओपोज नाशिल्लो. लोक पेटून उठले जेन्ना लोकांनी ढवळीकराचो स्टेटमेंट आयकलो की तुमचे नाक धरून आमी तुमचे तोंड उगडून तुमच्या कडल्यान पयशे भायर काडटले. तेन्ना लोकांक राग आयलो. तेन्ना ते आमदारांक मेळपाक लागले, मिनिस्टराक मेळपाक लागले. त्या प्रेशरान काल बाब दिगंबर कामत नाल्यार तो ताकाय पडिल्लो नाशिल्लो. तोय पावर मिनिस्टर आशिल्लो पयलीं. तो जाणा ही लुटमार चल्ल्या म्हणून. वॉट इज हॅपनिंग इज इल्लिगल अँड इमॉरल. 43,000 हे पळय बिल येता 43,308 रुपया एक महिन्याची 43,000 बिलां. आणि भरल्या लोकांनी हे पेमेंट रिसीटी. सो आमचो डिमांड आसा की ज्या लोकांनी पेनाल्टी भरल्या तांकां रिफंड दिवचे. लेटेस्ट आयची बिल पयलीं येयल्ले तेका कितले पळया ते 1,000 आणि आता आयला कितले ते पळया 12,000. आताची बिल पळया सगळं. फुडलो स्टेप म्हणून आमी प्रयत्न करता पावर मिनिस्टराक मेळपाक. आणि आमचो धडक मोर्चा तोपर्यंत आमचो हालचो ना जोपर्यंत तो आमकां मेळचो ना. ही हॅज टू गिव अ क्लियर अश्युरन्स की हे पेनल्टी आसा जे ते कोणाकूच लागचे ना. ज्यांनी पेनल्टी भरल्या तांचे पयशे परत दितले आणि स्मार्ट मिटराचो प्रोजेक्ट परमनंटली बंद जातलो. तोपर्यंत आमी हांगाच रावतले. मिनिस्टर पणजे गेल्यार तुमी हांगाच आसतले. ते मिनिस्टर खंय वता ते पळया मरे. तो आरे ताका लोक मेळपाक आयले हांगा. तो जाणा आमी मेळपाक. जाणा आज आम्ही एक धडक मोर्चा घेऊन आयिल्ले पावर मिनिस्टर बाब सुदीन ढवळीकराच्या घरा. तांच्या घरा तर वचपाक आमकां दिवना ते दिवना. पूण भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराच्या पुलिसेन आमकां महालक्ष्मीच्या देवळान सुद्दां वचून दिवना. देवीचें दर्शन सुद्दां घेवपाक दिवना. म्हणजे आज हो सरकार खंयच्या लेवलाचेर भियेल्लो आसा. लोकां खातीर देवळां सुद्दां बंद करून उडयल्लीं आसा. तरी पूण आमी ज्या वाठारार आसा थंय बाकीचीं देवळां आसा. आमी हांगा नागेश देवाच्या देवळान हांगा आयले आनी ही बिलां जी ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान दरोडेखोरेची बिलां हांव परत परत म्हणटा. कित्याक जी पयलीं 700-800 रुपयाची बिलां येताली ती आज 2,000, 4,000, 10,000 पर्यंत सुद्दां आयिल्ली आसा. ती बिलां आमी देवा कडेन दवरली आनी पांयां पडले देवा कडेन. इतलेंच सांगपाक की ह्या पावर मिनिस्टराक आनी ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक थोडीशी बुद्धी दिवची. कित्याक आज कितें जालां की इतलीं वर्सां सत्तेर रावन आनी स्पेशली हो जो मिनिस्टर आसा तो इतलीं वर्सां मिनिस्टर रावन हांकां मद मारिल्लो आसा. ह्या तकलेर तांकां मारिल्लो आसा हो सत्तेचो जो हें आसा घमंड. सो त्या खातीर असली बिलां ते धाडून लोकांचे सामके हाल करता. आनी जेन्ना लोक आवाज वयर काडटा तेन्ना वयल्यान हे धमकी दितात. सांगतात की तुमचे नाक बंद करून आमी तोंड उगडून तुमचे कडल्यान पयशे काडटले. सो हे खंय तरी म्हाका दिसता देवूच हांचे बुद्धी सांगची कितें तरी दिवंक शकता. म्हणून आमी हांगा देवा कडेन आयिल्ले आनी तांकां पांयां पडून आमी फक्त एक विनंती केल्या की ह्या सरकाराक आनी ह्या मिनिस्टराक सद्बुद्धी दिवची. आयज आमी सुदीन ढवळीकर बाबाच्या घरा वचपाक लागून हांगा प्रोटेस्ट केल्लो आनी तांकां आमी फक्त आयज पिसफूल प्रोटेस्ट करून तांचे कडेन आमी मेमोरंडम दिवपाक सोदताले. पूण तेंच्यांनी आमकां मेळपाक तेंच्यांनी नाकार केलो आनी तो नाकार केल्ल्या आमी लास्ट मागीर तो मेमोरंडम काडलो आनी मामलेदार मॅडमी कडेन दिल्लो आसा. तांकां हें सांगून की आमी हांगसरल्यान आमी आतां मुखार देवळान वयता म्हणून जें आमचें महालक्ष्मीचें देवूळ जी म्हाजी स्वता कुलदेवी आसा त्या म्हाज्या स्वताच्या कुलदेवीक सुद्दां आयज म्हाका वचपाक दिलो ना गेलो. हो BJP सरकाराचो जो डिपार्टमेंट पुलीस डिपार्टमेंट आसा तेंची हांव कांय चूक करना. तांकां जशें इन्स्ट्रक्शन येता त्या इन्स्ट्रक्शना प्रमाणे ते काम करतात. पूण आयज मनान भरपूर वायट दिसलें
कारण की आयज आमी प्रोटेस्ट करपा येयल्ले लोकांक, गोंयच्या लोकांक लागून प्रोटेस्ट करपा येयल्ले, कित्याक जी बिलां आयज जी येता ती बिलां लोकांच्यान फारीक करपाक जायना जाल्या, म्हणून आमी आयज प्रोटेस्ट करपा येयल्ले. पूण तो प्रोटेस्ट सुद्दां आमी लास्ट आतां तांकां सांगलें की आमी आतां हो प्रोटेस्ट सोंपयता आनी आमी परत रिटर्न वता. पूण एक सांगता, हें जर तुमी परत तर चलयत रावले जाल्यार जो सुशेगाद गोंयकार जो घरा बसलेलो आसा आयज, तो थंड आसा, हो मात एकदां उठत जाल्यार तुमचे कडेन हेका सांबाळपाक जावचें ना. सो ही वेळ येवपाक दिनाकात. आनी आमी तुमकां हेंय सांगून वतात की तुमी जर हें तर परत चालू दवरलेंच जाल्यार आमी फुडले फावटी मोठे संख्येन येतले आनी तुमची कापासात तेन्ना आमकां आडोवन दाखोवपाची.